ब्रेस्तारा सभापती रमेश तवडकर हांच्यांनी सभापती पदाचो राजीनामो दिलो। 29 मार्च 2022 सावन तवडकर हांच्यांनी सभापती पदाची जबाबदारी घेतिल्ली। 3.5 वर्सां ह्या पदाक न्याय दिवपाचे काम आपणेन केलां। जड मनान हो निर्णय घेवचो पडटा हाचे दूख जाता, मात पक्षान दिल्ली नवी जबाबदारी घेवपाक हे पद सोडचेच पडटा म्हण रमेश तवडकर उलयला। आरटीएक्स गोवा खातीर परवरच्यान गौतम शिरोडकार। हांवें सभापतीची जबाबदारी 29 मार्च 2022 ह्या दिसा घेतली आणि घेतकच हांवें एक ठरयल्लें की जी जबाबदारी मेळटा ती जबाबदारी 100% पूर्णपणास लावन जी आसा न्ही ताका जस्टीस दिवप, न्याय दिवप ह्या दृश्टीन हांव प्रयत्न केलो। आनी त्यामुळे सुरवात पासून आतां 3.5 वर्सां पर्यंत जी आसा न्ही ज्या तरेन हांवें त्या पोस्टाक म्हणजे हांव म्हणटा अशें न्ही एक ग्लॅमर दिवपाचो प्रयत्न केलो विधानसभेत आनी विधानसभेच्या भायर। विधानसभेक म्हजे सगळे म्हणजे जितले हांगा विधानसभेचे कर्मचारी आसा ह्या कर्मचारी हे म्हज्या कुटुंबाचो एक भाग आशिल्ले। सत्ताधारी पक्षाचे आमदार अर्थात म्हजेच कलीग आशिल्ले आनी विरोधी पक्षाचे आमदार आमचेच कलीग, पण सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांनी म्हाका तितलीच दाद दिली आनी तितलीच दाद विरोधी पक्षाच्या लोकांनी दाद दिली। ताज्या भायर जे आसा न्ही की संपूर्ण गोंयच्या जनसामान्यामध्ये म्हणजे स्पीकर विधानसभा आनी विधानसभेचे भायर कशा तरेन काम करूं शकता, करूं येता अशें उत्तम उदाहरण जें आसा न्ही हांवें घालून अशा प्रकारचे अभिप्राय आसाय की म्हाका खुबश्या लोकांनी जाले। आनी ह्या कालखंडा भितर ह्या 3.5 वर्सां कालखंडांत हजारांनी लोक ह्या विधानसभेक अत्यंत सामान्यांतलो सामान्य मनीस येवन गेलो आनी सामान्यांतल्या सामान्य मनशाक जो विधानसभेचो फियर आशिल्लो तो पूर्णपणे गेलो। आनी त्यामुळेच की म्हणजे विधानसभेंतल्या सगळ्या वांगड्यांनी जो मान दिलो, विधानसभेच्या कर्मचाऱ्यांनी म्हाका मान दिलो, विधानसभेच्या भायर पब्लिकेन जो म्हाका मान दिलो ताचो म्हाका खूब गर्व आनी अभिमान आसा। त्यामुळे म्हणजे 3.5 वर्सांकच हें पद सोडटा आसतना म्हाका खूब वायट दिसता, कारण म्हाका दिसलें की हांव 5 वर्सां ह्या पदाची रावतलों आनी ह्या पदाची शान आनी वाडयतलों अशें दिसतालें। आनी ज्यो डेव्हलपमेंटा संदर्भात ज्यो गजाली करपाक जाय त्यो गजाली करतल्यो। ते करता आसतना प्रत्येक मंत्र्यान सुद्दां आसा न्ही म्हाका तितलीच दाद दिल्ली आसा, मुख्यमंत्र्यान दाद दिल्ली आसा। आज म्हणजे जड मनान जे आसा न्ही म्हाका हें डिसिजन घेवचें पडटा म्हळ्यार अर्थात की पार्टीच्या लागतलो आमचे सगळे जे वरिश्ठ लोक आसा न्ही त्या लोकांनी माननीय मुख्यमंत्र्यांनी की फुडल्या पक्षाच्या भवितव्यासाठी, फुडल्या एकंदर राजकारणाच्या भविष्या खातीर 2027च्या निवडणुकीच्या लक्षांत धरून जे आसा न्ही म्हजो सारको कार्यकर्तो आसा न्ही विधानसभेचो सभापती असल्या कारणान जे आसा न्ही पक्षाच्या बाकीच्या कामाक करूंक शकना आनी त्यामुळे पक्षान म्हाका आदेश दिलो की ही नवीन जबाबदारी तुवें स्विकारपाक जाय, पक्षाच्या हितासाठी करपाक जाय असो प्रकार आदेश दिलो। आनी म्हज्या दृश्टिकोनांतल्यान हांव एक गांवांतलो सर्वसामान्य मनीस, सर्वसामान्य तरणाटो। आज पक्षान त्या वेळाचेर मनोहरभाईच्या नेतृत्वाखाला हांव काम केलां, त्या वेळाचेर अनेक आमचे जे वरिश्ठ नेते आसात तांचे खाला काम केलां आनी तातूंत म्हाका म्हजे एक संस्कार जो आसा न्ही तो जायत केलो। आनी पक्षानच आज म्हजे सारकें आसा न्ही आज ह्या पदाचेर पावल्ले आसा। आज राष्ट्रीय लेवलाचेर मदींच्या काळांत जे आसा न्ही की ट्रायबल मोर्चाची जबाबदारी आशिल्ली, म्हणजे देशभरांतले जे लिडर आसा ते म्हाका वळखता आनी त्यामुळे एक गांवांतल्यान वचून तो राष्ट्रीय स्तराचेर पर्यंत म्हाजी वळख जाल्ली आसा। त्यामुळे पक्षा खातीर पक्षान जर एखादी गजाल सांगली आनी पक्षाक जर गरज आसा की जर आसा ते दिवपाक जाय ही आमची धारणा आनी त्याच धारणेंतल्यान हांवें